बरं जायला त्याचं सांगू आहे. बरे पाच वर्सां सुमार जाली हिंगाची मुर्ती हाडटा. दर वर्सा आमी तेजे गणपतीचे कितें दिवपाक जाय नाल्ल फोडचे आमी तेज्या जाग्यार दवरता आनी वर्सा प्रमाणे आनी तेजी फीस फारीक करून आमी व्हरता. खंयसले खंय गांव आमचो सिरिगांव. सिरिगांवच्यान पणजे येता. सिरिगांवसून हांव पणजे येता आनी आमी सिलेक्ट करून तो चूज करून आमी व्हरता आमचे भुरगे वा सगळे. आता घे व्हरता ना, आता बंद करता रे. भायर घेऊ शिखा मेनन. हम लोग गणपति मुंबई में थे, वहाँ से करते हैं. यहाँ आने साथ साथ हुआ तो शंखनाद इसलिए करते हैं कि शंखनाद की वजह से जितना इविल स्पिरिट्स होता है वो चला जाता है, शुभ होता है. तो जब हम गणपति को घर ले जाते हैं तो शुभ के लिए ले जाते हैं, तो पहले उनके रास्ते से सब इविल स्पिरिट्स हटाते हैं, इसके लिए. माझे नाव प्रितेश प्रकाश नाईक. हांव मेडशेचो जावन आसा आनी आमकां गेले 30 वर्सां आमी थर्ड जनरेशन हरशीं आता गणपती व्हरपाक येता आनी सेलिब्रेट करता. तुम्ही मेर्शीच्यान हांगात येता? मेडशेच्यान हांगात येता म्हणजे आमचे पयलींसून आमचो आजो आसलो तो हांगात घेवपाक येतालो. हांगा हरशीं सगळ्यान पयले हे खंयसरल्यान लोक गणपतीक व्हरताले आनी करताले. सो आमी तीच प्रथा अजुनूय थेयलेले आसा आनी अजुनूय हांगासूनच घेवन व्हरता आनी करता.